विश्वकोंकणी वाहिनीच्या सर्व प्रेक्षकांक मयमोगाचो नमस्कार. पुस्तक विचार ह्या कार्यक्रमांतो तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज आमी ह्या कार्यक्रमांतो मंगळूरचे श्री हेनरी मेंडोन्सा पेर्नाल हाका आमी एच.एम. पेर्नाल ह्या नांवान आमी वळखून घेतात. तांगेले कोंकणी काव्य रूप आनी रूपका ह्या पुस्तका विशयांचो विचार करचे खातीर आज हांव आनीक एच.एम. पेर्नाल हांगा तुमच्या मुखार येयल्यात. एच.एम. हे गेल्या 4 दशकांनी कोंकणी कविता, कथा आनी निबंध तशेंच कोंकणी विमर्श वा कोंकणी समीक्षा म्हणया ह्या क्षेत्रांत खूब ॲक्टीव आसात. तांणी 4 कविता संग्रह, 2 कथा संकलन आनी कोंकणी काव्य क्षेत्रांतल्या विंगड विंगड कवींच्या कवितांचे तुलनात्मक विमर्शनाच्या कोंकणी काव्य रूप आनी रूपका ही पुस्तकां तांणी उजवाडा हाडल्यात. तुमकां खबर आसतलीच ह्या पुस्तकाक 2025 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो कोंकणी खातीर आशिल्लो पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. आनी ह्या पुस्तका विशीं सांगतना साहित्य अकादमीन अशें एक बरें एक नियाळ दिवन सांगिल्लें आसा की हे कोंकणी काव्य रूप आनी रूपका हें पुस्तक भारतीय साहित्य शास्त्रांतल्या क्षेत्रांत एक अति म्हत्वाचें पुस्तक जावन आसा. हातूंत पेर्नालान सादारण आमी धरिल्ले वाटे साकून चिके वेगळीच एक वाट धरल्या. आनीक ती म्हळ्यार विंगड विंगड कवींच्या कवितेंचे तुलनात्मक ज्ञान आशिल्ले एक नियाळ तांणी हातूंत घेतल्या. इतलेंच न्ही, रूप कविते ह्या विंगड विंगड कवींच्या कवितेंतली रूप रूपका हाचे तुलनात्मक ज्ञान आशिल्ले अभ्यास करतनाची तातूंत लिंग्विस्टीक सोशियो कल्चरल एंगलांतल्यान तांणी हाजो अभ्यास केला. आनी ह्या एका खेरीत ज्ञान आशिल्ले एप्रोचा खातीर तांकां साहित्य अकादमीचो हो अति म्हत्वाचो प्रेस्टिजियस ज्ञान आशिल्लो पुरस्कार तांकां फावो जाल्ला. हेच्या साहित्य अकादमीचे एक रिमार्क तांगेले पुरस्कार वितरणाच्या वेळार तांणी जाहीर केल्लें आसा. पेर्नालान फाटले जायती वर्सां जावन तांणी 4 कविता संग्रह उजवाडा हाडले अशें सांगल्या. ताचें नांव जें आसा चेल्यांक छत्राय, कैद्याच्यो कविता, बामुणाचें चेडूं आनी जनेल हे हालींची पूर वर्सां उजवाडा येयल्ले कविता संग्रह. ही 4 कविता संग्रह तांणी उजवाडा हाडल्या. तशेंच देवाक सोडिल्लो पाडो आनी बीग आनी बिगात हे 2 कथा संग्रह तांणी 2002 आनी 2016 वर्सा तांणी उजवाडा हाडल्यात. तशेंच मागीर 2021 वर्सा हे विंगड विंगड कवितेंत येयल्ल्या रूप आनी रूपकांचेर आशिल्ले टिकात्मक ज्ञान आशिल्ले विमर्शात्मक ज्ञान आशिल्ले हें पुस्तकय आज जाचेर आमी आतां चर्चा करतले तें पुस्तकय उजवाडा येयल्लें आसा. सो पुस्तक विचार ह्या कार्यक्रमाक तुमकां तशेंच हेनरी बाब तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आनी पेर्नाल बाब तुमकां हे साहित्य ह्या पुस्तका खातीर कोंकणी काव्य रूप आनी रूपका ह्या पुस्तकाक 2025 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार तुमकां फावो जाल्ले खातीर तुमकां हार्दिक जान आशिल्ले अभिनंदन हांव कळयता. देव बरें करूं म्हणटा. विश्व कोंकणी केंद्राच्या विश्वस्तांक आडळत्या मंडळीक
आणि आमच्या विक्षकांकी हांव ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा सर. ओके. ह्या पुस्तकांत हेनरी बाबा पयलीं सांगिल्ले भशेन विंगड विंगड कवींच्या कवितेंत येयल्ले रूप आनी रुपकां हाचेर आपले विचार उक्ते करतात. तशें ते अभ्यासा खातीर घेतिल्ले कवी म्हळ्यार ते मंगळूरचे आसात आनी गोंयचे आसात. तातूंत बायलो आसात, तशें दादले आसात. आमचे मालगडे कवी आसात आनी तरणाटे कवी आसात. 19व्या शतकांतल्यान 20व्या शेंकड्या मेरेन कोंकणी कवितेक जायते योगदान दिल्ले कवी हातूंत येयल्ले आसात. तशेंच 21व्या शतकांतूच कोंकणी कविता बरोवंक लागिल्ले कांय कवी आसात. तांगेले बी कवितेचेर ह्या पुस्तकांत एच.एम. पेर्नाल बाबा तांगेले विचार उक्ते करतात. ह्या पुस्तकाचे एक खाशेलपण म्हळ्यार सादारण आमी कोंकणींत वा हेर भासांनी बी नियाळ सांगतना आमी खंयची एक कथा अथवा कविता हाचे बांदावळी घेवन ताचे स्ट्रक्चर घेवन ते स्ट्रक्चराचेर आदारून आमी विमर्श करतात वा ताचे विश्लेशण करतात, ताचे समीक्षा करतात. पूण तुमगेले ह्या पुस्तकांत तुमी एक वेगळोच एक एप्रोच घेतिल्लो आसा. हाजें कारण कितें? हांवें पोरू साहित्य अकॅडमीचो अवॉर्ड स्विकार केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा रायटर्स मीट म्हणून आसता. त्या रायटर्स मिटांत हांवें हो विचार स्पश्ट केला. हांवें सांगलां कितें म्हणल्यार हर एक साहित्य कृती, ती कविता जावं दी, काणी जावं दी, नाटक जावं दी, कादंबरी जावं दी, एक विचार वाचप्या पर्यंत पावोवचे प्रयत्न करता म्हणून. आनी त्या प्रयत्नाक लागून ते स्ट्रक्चर, त्या विचाराक लागून ते स्ट्रक्चर तो कृतिकार वेंचता. फॉर एग्जाम्पल एक कवी तसो विचार कविते मुखांत पावयता, एक काणयेकार तसो विचार काणये दिवच्या वेगवेगळ्या पात्रां मुखांत पावयता, नाटकिस्त नाटकां दिवच्या वेगवेगळ्या पात्रां मुखांत पावयता, कादंबरीकार तातूंत एक समर्थक आसता, मागीर विलन असतात, तशें पात्रां क्रिएट करून ते तो विचार पावोवंक प्रयत्न करतात. देखून साहित्य कृती मुळान एक विचार या आयडिया ताच्या वाचप्या पर्यंत पावोवचे प्रयत्न करतना ताचे वयर कविता आनी तो विचार पावोवंक थोडे पटी कितें जायचें पडटा. आतां काणयेंत आमी पात्र रचता, नाटकांत पात्र रचता, फिल्मांत पात्र असतात, तशें पूण कवितेच्या माध्यमांत तो विचार पावयतना कवी सडावत जावन मेटाफर्स या हे रुपकां आनी ताची रुपां वेंचता. सो त्या विचाराचें अध्ययन करीत जाल्यार हांवें त्या कवितेंत कवीन विसरिल्ल्या रुपकां विशयांत हांवें विश्लेशण करचें पडटा. आनी ती रुपकां तो दादलो जावं दी, बायल जावं दी, या गोंयचो जावं दी, केरळाचो जावं दी, महाराष्ट्र जावं दी, अशें ताफावत करनासतना सगळ्या कोंकण प्रदेशांत कोणें खंयची रुपकां खंयच्या वेळार कशी वापरल्यात आपल्या कवितेंत म्हणल्या विशयांत अभ्यास करचे पडटा. ते देखून असे अभ्यास केल्ल्यान साहित्य अकॅडमीन कशें सांगलां, सोशियो कल्चरल सामाजीक आनी सांस्कृतीक अध्ययनाकी तें एक तेंको मेळटा. हे एक विचार म्हज्या मनांत आयिल्लो असो एक बूक बरयचें म्हणून ताच्या विशयान एक ल्हानशी एक गडीत सांगता आनी ताच्या सांगता विश्व कोंकणी केंद्राचो संबंध आसा. मे बी हांवें तें म्हज्या प्रस्तावान ती बरयलां. मे बी इन 2009 or 10 आसतलें. विश्व कोंकणी केंद्रांत ज्युनियर आनी सिनियर म्हणून 2 फेलोशीप दिताले. हांगा एक रिसर्च अकॅडमी म्हणून केल्ली आनी ताका एक परीक्षक मंडळ आसली. त्या परीक्षक मंडळांत तवळो डॉक्टर रॉकी मिरांदा, डॉक्टर तानाजीबाब हर्लनकर, ताचे उपरांत सुनीतीबाई, हे पुरो रिसर्च करून डॉक्टरेट जोडिल्ली मनशां, आनी एक यंगेस्ट म्हळ्यार प्रकाश वाजेकर, हे 4 जण परीक्षक मंडळाचे आसले. हांवें तवळो एक ल्हानशें एक ज्युनियर फेलोशिपाक एप्लाय केल्लें. म्हज्या ह्या रिसर्च वर्काचें नांव आसलें पारिजाताचें शेत केनरा काव्याचें अध्ययन म्हणून. सो केनरा काव्याचें अध्ययन म्हळ्यार ओन्ली कोस्टल कर्नाटका,
तातूंत बरोवचे कवी, तांणी तांच्या कवितेने वापरची रूपकां आनी ताचे एक अध्ययनी अभ्यास म्हणून. पूण ते हांवें प्रबंध विशयांत त्या इंटरव्यूंत बोर्ड रुमांत हांवें सांगतना ते तानाजी बाब म्हणाले, पेर्नाल तूं केदाळ एक अभ्यासाचे एक हे व्याप्त स्कोप आसा न्हू, ते केदाळ लिमिटेड करचो न्ही, मर्यादीत करचो न्ही, तो व्यापक दवरचे. ओन्ली केनरा कित्याक एंटायर कोंकणी रिजन काणगे तूं, गोंयचें घे काणगे, केरळाचें काणगे, हांगाचें काणगे, आनी तशें तूं अध्ययन कर म्हणून. ताचे उपरांत तें मेटेरियलायज जावना, पूण ताणें ओंपुल्लें बी म्हज्या मतींत आसलें आनी बस्तीबाबाचें बेसांव म्हजे वयर आसलें. सो हांवें तोच विचार डेव्हलप केलो आनी ताच्या विशयांतच हांवें दुसरे दुसरे रूपकां, दुसऱ्या दुसऱ्या कवींनी तांच्या खंयच्या काळाच्या संदर्भांत तांच्या कवितेनी ताणें वापरल्यांत आनी ती काव्यांत कशीं आयल्यांत, एकामेकाक पुरक कशीं आयल्यांत आनी एकामेकाक विरोधात्मक जावन कशीं आयल्यांत म्हणलें एक विवरण केलें. आनी म्हाका बरोवंक कोविडाच्या टायमार लॉकडावन जाल्लें तेडला हे प्रबंध ह्या विमर्शात्मक समीक्षात्मक लेखनां बरोवंक म्हाका मस्त अवकाश मेळ्ळो आनी कवी मेल्विन रॉड्रिगस आनी किशू बारकूर हांणी म्हाका प्रोत्साह दिलो. तसो हो बूक उजवाडाक आयलो. ते देखून तुमी विचारल्या सवालाक परतून म्हणटा, हरी एक साहित्य कृती मुळान एक विचार ते वचपा पर्यंत पावोवचे प्रयत्न करता. ते देखून त्या विचार कशे वचपा पर्यंत पावोवचे म्हणलें कृतिकार ताचे मिडियम तो विंचता आनी कवितेंत रूपकांचे तंत्रगारिका धर्न तो त्या मिडियमांतल्यान वचपा पर्यंत पावता. ते देखून त्या रूपकां वयर अध्ययन केल्ल्यान म्हाका तो विचार जिवा तर्फेचो जिवा विरोधी हे सोदून काडूंक सुलभ जालें. ओके, एक म्हाका बरें आवडलें. एक म्हळ्यार ह्या पुस्तकाची प्रेरणा तुमकां विश्व कोंकणी केंद्राचे त्या स्कॉलरशीप हाका लागून मेळ्ळी. बट हें पुस्तक एक्चुली ते तुमचे ते मायनर रिसर्च प्रोजेक्टाचे फळ न्ही. हे इंडिपेंडंट जे आशिल्ले तुमचे स्टडीज आनी ते बी कोविड काळाक तुमी घरांतूच आसतना तुमी हे खंयचे विंगड कवीचे कवितेंतले अध्ययन म्हणून सांगून ते हे सुरू केल्लें आनी ताजें फळ हें पुस्तक बरें आसा. प्रेक्षकांनी लक्षांत घेवचें, हांव पयलीं सांगिल्ले भशेन ना, एच.एम. पेर्नाल हो एक्चुली नियाळाच्या और समीक्षेच्या क्षेत्रांत पयलीं पासून आशिल्लें जाल्यार ताजें पुस्तक येयलें फकत एक 4-5 वर्सां पयलीं. तो मुळान एक कवी, कथाकार आनीक एसेइस्ट और प्रबंधकार आनीक समीक्षेच्या क्षेत्रांत तो उसरां पावला, लेट करून पावला. एक कवी मुळान एक कवी आनी एक कथाकार आसून हे समीक्षेच्या क्षेत्रांत तुमी कशें पावलाय? समीक्षेचे क्षेत्र म्हळ्यार ते सहज जावन आसता. सो हांवें तेन्ना म्हज्या एक्सेप्टन्स स्पीचान हांवें सांगलां, ही समीक्षा ती नॅचरल, नैसर्गीक, सैमीक ती. आतां पळया, प्रकृतींतच तुमी पळया, एक रूख वाडून आसता, त्या रुखाक रुट्स आसतात. ते रुट्स ताची पाळां ती उदकाचो शेळो ना जाल्यार मेळना जाल्यार ती वाट बदलून उदक शेळो आशिल्ले कडेन टर्न जावन डिविएशन काणून वतात. एक न्हंय वाळून आसता, त्या न्हंयक कांय अडचण आयली जाल्यार ती टर्न घेवन वता. तशें सुकणीं पळया तुमी, सवणी म्हणून आमी कितें म्हणटा, ती तांकां वारें मेळना आनी तांकां जिवंक जाय जाल्लें एक एटमॉस्फियर मेळना जाल्यार ती आनी एका गांवांक उबोवन वतात. अशें रिव्ह्यू म्हणचें आसा पळय, रिव्ह्यू ते आमच्या लायफांतच आसा, म्हळ्यार प्रकृतींतच आसा रिव्ह्यू. ते देखून हर एका बरयणारान, तो कवी जावन दी, कथाकार जावन दी, नाटकीस्ट जावन दी, इतलींच एक वर्सां जाल्या उपरांत एपटी फाटीं पळोवन पळोवचें पडटा. हांवें केल्लो वावर आनी हांवें रचयल्ल्यो कृत्यो, म्हजे रचना, ती सगळीं जिवा तर्फेन आसात या जिवा विरोधी आसात तें ताणें पळोवचें पडटा. आनी एखाद्या वेळा ती त्या रचने जावन ताच्या साहित्य कृत्या जावन जिवा तर्फेच्या विचारांक प्रोत्साहन मेळना जाल्यार ताणें आपली वाट बदलची पडटा. आनी ह्या वाट बदलूंच्या दिशेन समीक्षा काम करता. ते देखून हर एका कवी भितर, हर एका साहित्य भितर एक समीक्षक आसता. तो ताच्याच कामाची समीक्षाय ताणें करचें पडटा आनी दुसऱ्यांच्या साहित्य कृत्यांचे समीक्षाय करचें पडटा. आनी अशें समीक्षा आपल्या साहित्य कृती या दुसऱ्यांच्या साहित्य कृती आनी ताणें वाचल्ल्यो साहित्य कृती हाचे सांगत करतना ऑटोमॅटीक जावन एक तुलनात्मक बांद या एनालिसीस थंय रुता जाता. आतां तुमचे ऋतुसंक्रमण वाचतना म्हजी खंयची एक काणी, तांतलो एक पात्र आनी हांतलो एक पात्र म्हाका खंयी एक कनेक्ट जातात म्हूण बगता. तसले एक अभ्यासाक आमकां मेळटना. कितें म्हळ्यार तुमचे थंय आसचे विचार, म्हजे थंय आसचे विचार
अल्टिमेटली ते जिवातर्फेचे विचार आमचे जिवीत ह्या भुंयचेर ह्या प्रकृतीचेर बरें जायचें म्हणून साहित्याने करच्या एका आशेवच्या एका हाचो प्रतिपट. ते देखून समीक्षक म्हणलो हर एका बरोवप्या भितर आसता, कशें एका हर एका वाचप्या भितर एक सृजक आसता तशें. ते देखून आमकां सिनेमा पळयतना नाटक पळयतना तातूंत आशिल्लो हिरोन करचें बरें काम पळयतना आमकां खुशी जाता, आमी ताळयो पेटता. तशेंच साहित्याची प्रक्रिया. ओके, हांव हे विचार कारण आसा कित्याक म्हळ्यार कांय भासांनी हम्म. चड करून आमी ज्यो मेजर लँग्वेजीस म्हणटा न्ही, मलयाळम आसूं दी, कन्नड आसूं दी, मराठी आसूं दी, भायल्या देशांनी इंग्लीश, फ्रेंच असल्या भासांनी आसूं दी, चड करून कितें आसा, समीक्षक हो एक्चुअली सर्जनात्मक बरोवपी आसना. हम्म. चड करून हम्म. ना अशें ना, हाजे अपवाद बी आसा. उदाहरणाक इंग्लिशान T.S. एलियट आसा, होय. तो एक महान कवी आनी तो एक समीक्षक बी आशिल्लो. होय, होय. हाजे उर्फाट जॉर्ज सेंट्सबरी असो म्हणून एक इंग्लीश क्रिटीक आशिल्लो. तो खंयचे क्रिएटीव रायटर नाशिल्लो, तो फकत तो इतिहासकार, लिटररी इतिहासकार आनी एक लिटररी क्रिटीक आशिल्लो. मलयाळमांत हांवें अशें एक आयकल्लें आसा की हे जे सर्जनशील लेखक आसात तांणी एक्चुअली समीक्षेचे वाठारांत येवचे न्हय. तातूंत तांणी समीक्षेन पावल दवरचें न्हय, ते तांणी सर्जनात्मक ज्ञान आशिल्लें लेखन करचें. समीक्षेचे अभ्यास करपी, ते समीक्षेचे कितें म्हणूं येता प्रतिभा आशिल्ल्या मनशान येवचें आनी ताणें समीक्षा हाताळची असो कांय एक विचारधारा कांय भासांनी आसा. म्हणून हांव विचारलें, तुमी सर्जनशील लेखक आसूनय हातूंत कशे पावले म्हणून हांव विचारपाक कारण तें आशिल्लें. सो म्हणटकच तुमचे विचार कशे आसा हे समीक्षेचे क्षेत्रांतून सर्जनशील ज्ञान आशिल्ले बरोवप्यांनी चड येवंक जाय अशें तुमचें मत आसा? फक्त सर्जनशील बरोवप्यांनी म्हण न्हय, समीक्षेची विचारधारा ते समजल्ल्यानी तांणी येवचें म्हण आसा. आतां तुमी सांगलें, आतां T.S. एलियटाचें उदाहरण दिलें. T.S. एलियट ओके, आनी दुसरे इंग्लिशांत या हेर भासांनी कशें जाता, प्रमुख वाहिनीच्या भासांनी कशें जाता म्हळ्यार तुमकां खबर आसूंक बरो, तुमी इंग्लिशांत लिटरेचरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां, मास्टर्स केलां, तुमकां स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिजम म्हण आसात. एक मार्क्सवादी स्कूल आसा, तो मार्क्साचे लेन्स घेवन येता, कार्ल मार्क्साचे आनी फ्रेडरिक एंगल्साचे. एक्झिस्टनलिझमाचे एक स्कूल आसा, तो जेन पॉल सार्त्रेचे लेन्स घेवन येता. आनी एक फ्रॉयडाचे एक स्कूल आसा, तो सिग्मंड फ्रॉयडाचे लेन्स घेवन येता. सो ताका प्रॉसी आसात, कॉन्सी आसात. सो समीक्षक म्हळ्यार ताचे लेन्स घेवन येवचें आनी त्या लेन्सांत ही साहित्य कृती बसता गे ना गे म्हणून लॅब टेस्टिंग न्हय, ताका हांव ते सबस्क्रायब करना. पूण आतां थोडे वसाहतुशाही समीक्षक म्हणून आसतात आनी नव वसाहतुशाही समीक्षक म्हणून आसतात, कोलोनियल म्हणून आसा, पोस्ट कोलोनियल म्हणून आसा, मॉडर्निझम म्हणून आसा, पोस्ट मॉडर्निझम म्हणून आसा. ती सगळी स्कूल्स कितें करतात म्हळ्यार ह्या एका तुमी बरयल्या एका साहित्य कृतींत हे लेन्स पळयतात, दवरून पळयतात आनी हे विचार आसा गी ना गी, हातूं वर्ग संघर्श आसा गी ना गी, हातूं अस्तित्ववाद आसा गी ना गी, हातूं स्त्रीवाद आसा गी ना गी, फेमिनिस्ट स्कूल आसा. सो ते पूण कोंकणी साहित्याच्या मट्टाक सांगचें जाल्यार समीक्षकाचें एक तातूं सृजनशील साहित्य जावन समीक्षकी वय जाल्यार तातूंत दोन फायदे आसात, एक प्रॉस एंड कॉन्स न्ही. एक फायदो कितें म्हळ्यार आमची कोंकणी भास ताका एक व्हडलो इतिहास ना, एक 100-200 वर्सांचो आधुनीक साहित्याक म्हणटा हांव, आधुनीक साहित्याक. एक हांवें ह्या बुकांत हांवें आधुनीक कोंकणी साहित्यावर फोकस केला, आधुनीक कोंकणी साहित्य कवितेच्या साहित्यावर फोकस केला. सो आधुनीक कोंकणी साहित्याक तितलो व्हडलो इतिहास नातिल्ले वरवीं समीक्षकांक दोन गजाली हांगा हाताळचे पडटात. नंबर एक, बरें साहित्य आसा जाल्यार त्या साहित्यांतले बरे गुण आमी वाचप्यां पर्यंत पावोवचें काम करचें पडटा, सो दॅट ती कृती आमी इल्ली अपलिफ्ट केल्ले बरी.
आता आदल्या आमच्या पुस्तक विचारांत तूं ऋतुसंक्रमणांत विशयांत आमी उलयलां. ऋतुसंक्रमण तेंचे कॅरेक्टरा विशयांत उलयलें हांव. तातूंत एकलो मनीस ते ऋतू बदली जाता तो रिटायर्ड जाता. ताचे उपरांत इतल्यान एक चेडूं भुरगें तें प्युबर्टी एटेन करन चली जाता. ताच्या मदें आसचें एक कॉन्ट्रास्ट तें पुरो आमी उलयल्ले कुडले. आतां 7-8 वचप्यांक काल जाता म्हळ्यार ओके हांवें ऋतुसंक्रमण वाचिचें. तातूंत इतले पुरो इन्ग्रेडियंट्स आसात, असले पुरो गजाली आसात म्हणून तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा. नंबर 1. नंबर 2, आतां हांवें तें उणें केलां जाल्यार एक म्हळ्यार सबस्टँडर्ड म्हणलें एक लिटरेचरी एक येता. फेसबूक सुरू जाल्लें तेडला या सोशल मिडिया सुरू जाल्लें तेडला फकत एक 4 वळी घालचे आनी कट्ट मारचें आनी हे कविता म्हणून आमी ते हांव मागीर विचारता तुका. उलोवन आल्यात तें आमी एक सारकें ना म्हण सांगचें एक आसा आमकां जबाबदारी आसा. हय. Yes, sir. इनफॅक्ट तुका हांव आनी एक प्रश्न विचारचो म्हूण केल्ले, बट तूं ऑलरेडी ताका हें दिलें खंयची जाप दिल्ली. म्हजो प्रश्न एक्चुली हांव विचारूंक तुका जाय आशिल्लो, आमचे पारंपरीक रितीन आसा पळा, समीक्ष म्हणून सांगीन जाल्यार ते विंगड पद्दतीन तूं ऑलरेडी ताका सांगल्यान तें. पारंपरीक रितीन कशें जाता, आमी एक्चुली खंयचेय विभाग आसूं दी, साहित्याचे खंयचेय विभाग आसूं दी, कथा आसूं दी, कविता आसूं दी वा नाटक आसूं दी, ताका आमी विंगड पिरियड ऑफ लिटरेचर म्हणटा. क्लासिकल म्हणा ना रोमॅन्टीक म्हणा ना म्हूण सांगीन जाल्यार कोलोनियल म्हणा, पोस्ट कोलोनियल म्हणा, वेस्टर्न इम्पॅक्ट म्हणा ना म्हणटा स्त्री स्वातंत्र्याचे दिश्टींतल्यान म्हणा ना म्हणटा सायकोलॉजिकल जावन एनालिसीस म्हणा. हे सगळे नदरेंतल्यान आमच्या भारतीय साहित्यांतू तशेंच पश्चिमी साहित्यांतू विश्लेशण जाता. बट तुजे ह्या पुस्तकांत कोंकणी काव्य रूप निरूपका ह्या पुस्तकांत हे सगळें तूं कुशीक दवरून तुवें आपली जावन आशिल्ली एक नदर घेवन आपले जावन आशिल्ली एक वाट सोदून घेवन ते वाटेन तूं कोंकणी काव्याचे तुलनात्मक ज्ञान आशिल्ले समीक्षा करूंक तूं भायर सरला. आनी ते म्हूण सांगीन जाल्यार सोशियो कल्चरल इंटरप्रिटेशन. हाजें कारण कितें म्हणून मातशें एक एक्सप्लेन करुया की. हांव एक एग्जाम्पल घेवन तुमकां सांगता. तें म्हळ्यार आमच्या वाचप्यांक या आयकतल्यांक समजूंक सलीस जातलें. फॉर एग्जाम्पल आतां राजाय पवाराची एक कविता आसा, रुपया म्हाका माफ कर म्हणून. एक कॉयन तें सकयल पडलां आनी त्या कॉयनाक आतां कांय मोल ना आनी तो वेता तें कॉयन विंसूंक ताका बागोवन तें कॉयन विंसूंक ताका लज ही बगता. दॅट इज वन. सो ते रुपया म्हणल्यार एक मेटाफर, ते कॉयनाचें एक मेटाफर, करन्सीचें एक मेटाफर ताणें कशें यूज केलां म्हणून. ते इन कॉन्ट्रास्ट विल्सन कटिलाची एक कविता आसा, निशेध पडलो नोट म्हणून. दॅट इज प्युअरली ऑन डिमॉनिटरायज जाल्लें नोटाचें अमान्यकरण जाल्लें ताणें बरयल्ली कविता. ओ नोटू तो कोणा लागीं पावलो, कसो गेलो, खंय आयलो, ताचे उपरांत अखेरीक तो नोट इमॉर्टल ताणें कसो केलो म्हणून. दोनी मुळान तुमी पळोवंक गेल्यार दोनी गजालींत आसचें डिमॉनिटरायजेशन. पळय तो रुपय राजाय पवाराच्या असले कॉयन ताका आतां कांय मोल ना. इट इज टोटली डिमॉनिटायज्ड. तातूंत कांय मेळना, तातूंत कॅन्डी मेळना, ते बोल्सान दवरचें बरें ना. त्या काळार ते 1 रुपया केन्ना मोल असलें ते ताका मोल ना, अमान्य जाला तो. विल्सन कटिला कडेन आसचो नोट इट इज डिमॉनिटायज्ड बाय द गव्हर्मेंट. तातूंय कांय जायना, तोय चलावण येना, दोनूय चलावण येना तुले करन्सी. सो सोशियो कल्चरल बॅकग्रावंडांत आमी पळयतना दोनूय अमान्यकरणांत तो कॉयनय अमान्य जाला आनी हाचे कडेन असो नोटय अमान्यच जाला. पूण राजाय पवार म्हणटा म्हाका माफ कर रुपयाक म्हणटा आनी विल्सन कटील कितें करता, तो नोट तो सांबाळून दवरता आनी त्या नोटा वयर एक कविता बरयता आनी ताका इमॉर्टल करता, रेज करता. सो हे आनी एक कॉन्ट्रास्ट. सो ते कितें जाता म्हळ्यार दोन सांस्कृतीक पाठीभुंयो, दोन सांस्कृतीक सामाजीक पाठीतळां आमी एक विश्लेशण करूंक एक तौलानीक अध्ययनांत एक आमकां अवकाश मेळटा. आनी असले एक आनी दोन भौगोळीक म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार आमकां कर्नाटका आनी केरळा गोवा मध्ये तितले एक भौगोळीक डिफरन्स ना. तो एक अवकाश अशें हांवें विश्लेशणात्मक अध्ययन आतां हाती घेतले वरी म्हाका मेळ्ळा. ती एक अपुरबायेची घडी म्हणून म्हाका भोगता. ओके.
अशें तुवें बरे रितीन हाजे मेल्विनाची कविता आनी होय. अँड्रू डे कुन्याची कविता हय तातूंत काजू बी माय भास आनी हय, संस्कृती हय, हय. तशेंची एक बाय दोग नातो नातू हय हं? हय हय हय. ह्या दोन्ही कितें म्हणूं येता दोन्ही लेखांत दोन्ही विश्लेशणांतल्यान तुवें हम्म. कितें म्हणूं येता एका खरीत रितीन कोंकणी कवितांचे हम्म. कितें म्हणूं येता ते रुपकाचेर होय. आदारीत जावन आशिल्लें विश्लेशण हय. अति सुंदर जावन तूं केल्लें आसा ते वाचप्यांक बरें आवडटलें अशें म्हाका ह्या विशयान कांय दुबाव ना. तशेंची मेल्विनाच्या काव्यांत देवाची रुपां होय. आनीक सुण्यांची दोन रुपां होय हय हय. तशेंची कोंकणी कवितेनी रुपयांचे हय. अंतर. आंतरविरोध होय. हे सगळें तुवें होय हय. कितें म्हणूं येता एक डिफरंट एंगलांतल्यान विश्लेशण केल्या आनी ते म्हाका दिसता कोंकणी काव्य विशेशणाच्या इतिहासांत वा पार्श्वभूंयेंत पळयलें जाल्यार इट स्टँड्स आउट आनीक स्टँड्स इन अ व्हेरी डिफरंट होय. फॉर्म. होय. तशेंची तुज्या ह्या पुस्तकांत म्हाका बरें दिसलें कोंकणी काव्यांतू काळाची कल्पना होय. काळाची कल्पना इतलेंच न्ही संघर्श काळखंडा मदलो संघर्श हे एक कन्सेप्ट आसा न्ही होय. तूं एक कितें म्हणूं एक नवीच एक कल्पना आनी तूं हाडल्या आनी असले कल्पनांक लागून असले कन्सेप्ट्साक लागून हें पुस्तक इट स्टँड्स आउट अशें सांगूंक कोणेय अनुमनच्यो ना अशें म्हाका दिसता. म्हाजो प्रश्न आसा इन जनरल तुगेले लिटररी क्रिटिसिजमा पसून आशिल्ले इन जनरल एका सामान्य ते आशिल्लो तुगेलो एप्रोच कशें आसा. न्ही हांवें येदोळू सांगलां तें लिटररी क्रिटिसिजम म्हाका कितें गे म्हणून आतां सगळे साहित्य कृतीचो मुळावो इरादो कितें आसा तो वाचप्या पर्यंत एक विचार पावोचो. तो विचार पावोवंक सडावत जावन कृतिकार वेगवेगळ्यो वाटो वेंचतात. आतां फॉर एग्जाम्पल थोडे सामाजीक चळवळी जाल्यात थंय थोडे कवींच्यो कविता सामाजीक चळवळेक प्रेरण दिवंक वापरल्यात. आतां कन्नडांत तुमी उदाहरण घेतले जाल्यार सिद्धलिंगय्याची कविता हय गोपाल कृष्ण अडिगाची कट्टुयेवू नाव तसले कुवेंपूचे कविता कन्नडाचे एक हें जाता मनोहर सरदेसाईची कविता कोंकणीच्या संदर्भात चळवळे खातीर थंय वापरल्यात. हय सो देखून एक कवितेक या काव्याक एक सामाजीक चळवळ रुपीत करची आणि समाजान बदलावन हाडची तांक आसा. ओके ते देखून खंयच्याय साहित्य कृतयेंत खंयचो विचार ती साहित्य कृती व्हांवोवन व्हरता वाचप्यां पर्यंत तो आमी लायटली घेवंक जायना. सो म्हजें मेन कन्सर्न कितें म्हळ्यार खंयचीय साहित्य कृती ती कविता जावं दी काणी जावं दी कादंबरी जावं दी नाटक जावं दी जो विचार आपल्या गर्भांत ती व्हांवोवन व्हरता तो जिवा तरपेसो गी या जिवा विरोधी घेवन. आतां तुमी विचार करा एका कवितेंत सामाजीक क्रांती जावंक शकता गोंयांत एक सुडकेचे अंतू ताका प्रेरण दिवंक शकता. दलित पॅन्थर्स तसले कविता आसात ताचे उपरांत तो गद्दर ताचे कविता आसल्यो तशे प्रकार ते आसतना डिस्ट्रक्शनाकी साहित्य कविता यूज जावंक शकता. ते देखून एका समीक्षकाचे मुळावी जबाबदारी कितें म्हळ्यार साहित्य कृतयेंत असो विचार तो जिवा तरपेसो गी या जिवा विरोधी गी. एखाद्या वेळा जिवा तरपेसो जाल्यार ताका प्रोत्साहन दिवचें तो आनीकय पसरचे बरें जावचें. सो आमचें लायफ बरें जावचें बरी ते हें जाता. एखाद्या वेळा जिवा विरोधी आसा जाल्यार तो हांवें न्हय हें सारकें न्हय म्हणून ताका प्रतिरोध दाखोवचें काम हांवें करचें पडटा. ओके कर्नाल बाब तूं एक कवी तसोच एक समीक्षक कोंकणी कवितेचे आयची परिस्थिती कशी आसा. कोंकणी कवितेची आयची परिस्थिती बरी आसा. हांव कितें म्हळ्यार एट पार विथ अदर लँग्वेजीस
आतां तुमी कोंकणी कविता एका तेंपार त्या रम्य रोमॅन्टिसिझम खंयचे एक काल आसलो तो नवोदय काल म्हणटा आमी तेंत आसली म्हळ्यार मेन कोंकणी कवितेनी सैम आपलो गांव आपली मायभास हे मात्र विचार येताले. आज कोंकणी काव्य संवसाराच्या खंयच्याय हेर भासांच्या काव्याक उणें ना म्हणल्या इतल्याक तें वाडोन रावलां. तांतूंची संवेदना कोंकणी काव्यांत ताणें एड्रेस करचे इश्यूज हे हेर भासांच्या या आंतरराष्ट्रीय भासांच्या खंयच्याय कवितेक उणें नात म्हणल्या तुमी ऋतू म्हणलें एक मॅगझीन कवितेक संबंद जाल्ले चलयतल्यात तुमकां खबर आसा बरो फकत सैमा विशयांत नेचरा विशयांत ताचे उपरांत चड म्हळ्यार गांवच्या सुटके विशयांत मायभाशे विशयांत हे भावनात्मक संवसार आसलो. पूण आयचे कोंकणी कवी तुमी काण पळया तांतूं झुजा विशयांत ताचे उपरांत मनशाक भितर जावचे एक तळमळे ताचे जावन सुडका जोडीचे म्हणल्या विशयांत स्त्री स्वातंत्र्या विशयांत स्त्री मुक्ती विशयांत हो सगळे मस्त गजाली डिस्कस जाते आसा. हांव चिंतता 2000 उपरांत केदळ आमचो कवी मेल्विन रोड्रिगस ताचो एक वाट म्हणलो एक बूक आयला त्या बुकांत सदांशें एक शिफ्ट सुरू जाल्या. तो वेळ पर्यंत कॅनराचे कोंकणी कवी फकत गांव चेडवा विशयांत गांवा विशयांत मोगा विशयांत मायभाशे विशयांत मोती बेस्ता विशयांत क्रिसमस फेस्ता अशेंच बरोवन आसले. ताचे उपरांत एक ल्हानशें शिफ्ट सुरू जालें. ताचे उपरांत जे कविता जेले आयले तांतूं आतां आज बरोवचे पळया तुमी हांगाचे कवी पळया तुमी विल्सन काटील पळया अँटनी बारकर पळया किशू बारकुराचे आयलेवार बरयल्ले कविता पळया अशे व्यंकटेश नायकाचे थोडे कविता पळया अशे स्मिता शेणयचे कविता पळया हे पूर कविता दुसऱ्या लेवलार समाजाच्या वेगवेगळ्या समस्यांक एड्रेस करून आसात आणि तांच्यात तेका मांडटार त्या समस्यांक कशें समाधान आसूं येता म्हणलें एक दिवन आसात संकेत या संदेशी दिवन आसात. शकुंतला मायेन एक बायलांचे कविते विशयांत तुवें एक लेख बरयलो आसा आणि ह्या पुस्तकांत ताजें आसपाव केलो आसा. बायलांचे स्वातंत्र्य या संकल्पा विशयांत तांगेली भावना तांगेले एक्सपिरियन्स तांगेले व्ह्यूज हे सगळें कितें म्हणून तूं एक्चुली तूं कंपॅरेटिव्ह जेवन स्टडी करून ते लेखांत तूं बरयलें आसा. कोंकणी काव्यांत तूं स्त्री स्वातंत्र्याची कल्पना आनी विकल्प हेच तांतूं आसा. तांतूं तुवें ह्या विचारधारेंत येयल्ले अंतर विरुद्धताय और आयरणी तूं पॉयंट आउट करता मातशें एक्सप्लेन कर. वय ते म्हळ्यार तुमकां आमी ते परतून ते कवितेंत तुमी तो विचार आमी घालतना त्या विचारांत अंतर्विरोध आसूंक कॉन्ट्रडिक्शन्स आसूंक आमी एवॉयड करचे पडटा. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाका दिसली एक कविता म्हाका सुटी जाय म्हणून आमच्या नूतन सकरदांडे हिची ती बरी कविता म्हाका सुटी जाय म्हाका सुटी जाय म्हाका सुटी जाय म्हणून. आतां ती रांदच्या कुडींत करच्या कामांतून सुटी जायचे तिका आनी दुसरी कामां करच्यान सुटी जायचे म्हळ्यार शी इज ए वर्किंग वुमन. तांतूं म्हळ्यार शी म्हळ्यार कोण त्या कवितेंत कोण आसा कवितेची नायकी ती प्रोटोगॅनिस्ट कितें आमी म्हणटा ती एक काम करची तिका तेंचें काम असो बोर आसा दफ्तराचें काम असो घरा जायचें हांगा टिफीन रेडी कर तें कर हें कर भुरग्यांक रेडी कर ताच्या उपरांत ऑफिसाक वचूं तें आतां टोटली कन्फ्युज्ड पिक्चर वचपाचें म्हणटकच तांतूं एक कन्फ्युजन तुका दिसून येता हय न्ही. आनी तांतूं एक गोईंग बॅक टू ट्रेडिशनल वुमनहूड म्हणलें एक इमेज तुका मेळटा की ना. पळय म्हळ्यार कन्फ्युजन कशें आसा म्हळ्यार सुटी जायचे म्हळ्यार मागणें आसा पूण ती सुटी खंय जावन जायचे ऑफिसांत जावन रजा जायचे आनी हांवें कंप्लिटली म्हज्या घराक एक डिवोट करचे टायम दिचे ती एक विकल्प. आनी एक कला म्हळ्यार घरा जावन म्हाका कंप्लिटली सुटी जायचे कोणें मेड न्ही जाल्यार दुसऱ्यान येवन पुरो हें काम करचें आनी कंप्लिटली हांवें ऑफिसांत आसाचें ताच्या विशयान एक क्लॅरिटी मेळना तें म्हळ्यार एक रेजोल्युशन आसना. हांवें म्हळें विचार म्हळें हर एक कविता या कथा या हर एकांत तें अखेर जावन आसतना एक रेजोल्युशन्स एक आसता. तशें तें स्मिता शेणै राजश्री साहिल शकुंतला आरकिणी नूतन सकरदांडे हांकां सगळ्यांक एक स्त्री विमोचनाची कल्पना आसा पूण रेजोल्युशन आसा न्ही तांतूं येना.
ओके क्लॅरिटी ना म्हणून. आता फ्रेड कुचिकाडाचे आणि चाफ्राच्या कवितेतून विद्रोहाची भावना होय होय भावना आमकां स्पश्ट जावन आणि उठून कशी दिसता हा. तितलं विद्रोहाची भावना हम्म. रेबलियनाची भावना हम्म. आमकां हे स्त्री स्वातंत्र्याच्या विशयांतल्या कवितेन आमकां उठून दिसना. होय टू सम Right? एक्सटेंट. होय बट कांय कवितांनी एस्पेशली तूं सांगिल्ल्या प्रमाणे स्मिता शेणयचे कवितेतून होय. अशें दिसून येता अशें म्हणून होय सांगता. होय इन मे बी इन सम अदर केसेस ऑल्सो आणि कांय कवितांनी असं जे येता हम्म. बट तुझ्या दृश्टीन ते येवून ना अशें तूं म्हणटा. आणि हे काही फायनल वर्डिक्ट नाही नाही आम्ही वय, सांगायला एक वय, ऑब्झर्वेशन मात्र. आता स्मिता शेणेचो एक कवितेचो संग्रह शकुंतळा मायन एक कवितेचो संग्रह बरयला. राजश्री सैल आत्ता बरोवची खंय येतरी. आता हे ऑब्झर्वेशन्स जाल्या उपरांत तांचे थंय ते आनी तो बूक येवन ते आनी बेटर जावन असो म्हणना न्ही. वय, ताचे बेटर जावन असो. एक एक्झाम्पल तुमकां लाईव्ह एक्झाम्पल दिता. क्वचिंत तुमी वर्किंग प्रेसिडेंट आसले AIKPचे त्या वेळार तुमी संमेलन केल्लें. थंय समीक्षेचें एक सत्र आसलें. तातूंत किरण बुडकुले मॅम चेअर करनासली, हांव आसलो, मागीर बालकृष्ण कानोलकर आसले आनी थंय पळय आसले. आनी थंय एक उदाहरण दितना अशें सांगलें, पासवर्ड म्हणून एक कविता आसा नूतन भाई साकारल्यानी ती. तातूंत तूं सगळो दीस तूं लॅपटॉपार बसून आसताय रे, म्हजे खातीर टायम दिनाय. हाका आवय पुताक म्हणटा म्हजे खातीर टायम दिनाय. तूं इल्लो तरी पासवर्ड तुज्या लॅपटॉप बसून म्हाका काळजाचो पासवर्ड दी म्हणून. हांवें ताका सांगलें इन कॉन्ट्रास्ट हो चेडो ल्हान आसलो त्या वेळा आवय जावन तूं सगळो दीस ऑफिसान आसतली आनी हाका पाळणाघरांत म्हणे दवरून गेल्ली आसतली. त्या वेळा थाणें म्हणलें आसतलें न्ही म्हणून. सो थोडे दिसा उपरांत तेंपा उपरांत तिणें पासवर्ड 2 म्हणून एक कविता बरयली. सो एक लिटररी डिस्कोर्स आसा न्ही अशें सांगता. ह्या बुकांत न्हू तसलो एक लिटररी डिस्कोर्स जावंक साध्यता आसा. आनी हांवें बरयलें कांय फायनल वर्डिक्ट म्हणणी म्हणजे त्या काळाचें तें ऑब्झर्वेशन. वय ताचे जावन आमची साहित्य फुलूंक साध्यता आसा. वय म्हाका दिसता तुवें बरयल्या तुवें 80 पानांचें पुस्तक बरयल्या. वय. म्हाका दिसता कांय वेंचीक कवींचे वय, वय, वेंचीक पोयम्साचेर आदारून वय. तांचे समग्र साहित्याचेर समग्र कविता साहित्याचेर आदारून बरोवंक ना. वय, वय. म्हणटकच कांय कवितांनी येयिल्ले कांय रूपकांचेर वय. तुवें विचार करून ताचे बेसिसार बरयलें पुस्तक तुवें. वय, पूण representative. पूण म्हाका दिसता हार्डली एक 12-15 कवितांचे खंयचे खोल ज्ञान आशिल्ले विचारांच्या आदारान एक 80 पानांचे एक पुस्तक तयार करप म्हणून सांगितल्यार इट्स अ ग्रेट थिंग. ताजे फाटल्यान तूं कितलो विचार केला, कितलो खोल विचार तुजो ह्या पुस्तका फाटल्यान आसा हें स्पश्ट आसा. तुजे कडेन एक निमाण प्रश्न आनी तो म्हळ्यार फुडें कितें फुडें तुजें साहित्यीक क्षेत्रांतूं खंयचे पुस्तकां आमी अपेक्षा करूं येता? कथा, कविता, समीक्षा काय सगळी? न्ही म्हाका कथा आवडतो प्रकार. कथेचो प्रकार म्हाका आवडतो प्रकार. हांवें पयलें बरोवंक सुरू केल्लें कथास. सो ह्या वर्सा म्हजो कथेचो एक बूक काडीचे म्हणून म्हाका आसा. तातूंत थोडे हाच्या आदीं प्रगट केल्ल्यो कथा आनी थोड्यो नव्यो कथा आसात. कथा म्हाका केदाळाय आवडतो तो प्रकार. पूण समीक्षेच्या शेतांत हांवें सांगलें बरें साहित्य त्या बऱ्या साहित्या विशयांत हातूंत असले गजाली आसात आनी असले पुरा साध्यता आसात आनी असले पुरा चिंता असले एका साहित्य कृतीन आसा म्हणून बरयतले मनीसय जायचे. कित्याक म्हळ्यार ते देखून हांवें म्हळें समीक्षेचो प्रकार कोंकणी साहित्याच्या संदर्भार इल्लो फाटीं उरला. तुमी दुसऱ्या भासांक कंपेर करा. साहित्य अकादेमीचे अवॉर्ड तुमी लेखाक धरल्यार आमकां सुद्दां 45-48 अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. तातूंत येदोळ लिटररी चडावत कविता कथा कथा कादंबरी ताका म्हणटा. हेंचे आसा. दुसऱ्या भासांनी पळया तुमी मलयाळमांत पळया, तमिळांत पळया, कन्नडांत पळया या तेलुगूंत पळया, दुसऱ्या सगळ्या भासांनी लिटररी क्रिटिसिजम म्हणल्यार ब्रँच बरें वाडलां आनी ताच्या बुकांक अवॉर्डांनी मेळ्ळां. सो एक दोन गजाली आसात. कित्याक म्हळ्यार एक बरें साहित्य समीक्षा नासतना लिपोवन उरोवन वचो ते एक आसा. आनी ते देखून ह्या शेतांत काम करतले उणे आसात. ते देखून हो प्रयोग हांवें कविते वयर कसो केला तसलोच एक बूक कथा साहित्याचेरय करीचें म्हणून म्हाका आसा. हातूंत रुपां आनी रुपकां वयर हांवें अभ्यास करून ताचे म्हजे एक अध्ययन तातूंत मांडलां. कथेनी वेगवेगळीं पात्रां येतात. त्या पात्रां मदें एक सामकें हें आसूंक साध्यता आसा सिमिलॅरिटी. ओके. ती सिमिलॅरिटी आसल्यार तुमच्या कथेंत एक पात्र येयलें जाल्यार
म्हज्या कथेंत एक तें पात्र आयलें जाल्यार आनी थंय गोंयांत आनी एका कथाकाराच्या कथेंत एक पात्र आयलें जाल्यार ऑलमोस्ट सिमिलर ती दिसतीच जाल्यार सो ताच्या विशयान म्हाका एक अध्ययन करया ताच्या विशयान ती एक सांस्कृतीक आनी दुसरें अध्ययन करूंक साध्य आसा सो ती एक बरी गजाल पूण समीक्षेच्या शेतान काम कर आतां इल्लें प्रोत्साहन समीक्षेच्या शेतान काम करतल्यांक ह्या पुरस्कारा वरवीं मेळ्ळा म्हणल्यार एक म्हाका इल्लें धैर्य आसा ते देखून ह्या शेतान काम करतले आनीकी मुस्तळ मुखार येवंक पुरो सो समीक्षेचें शेत वाडचें कोंकणींत आनी ताचे वरवीं कितें जाता म्हळ्यार दोन फायदे जातात एक बरें साहित्य कितें आसा ताका एक प्रोत्साहन मेळटा आनी खंयी आमी एक कडेन काही सबस्टँडर्ड आसा जाल्यार ते अशें न्ही म्हूण सांगचें एक धैर्य आमी घेतलें जाल्यार तांकां एक बरी दिशा मेळटा तांकां एक हे डिस्करेज करचें न्ही निश्चितपणान बरी दिशा मेळटा हांवें आनीक इम्प्रूव करया ते म्हणून ते देखून ते खंयी एक लॉस जावचें एक बेनिफीट जावन कन्वर्ट जाता निश्चितपणान कोंकणींतू समीक्षेची आनीक कितें म्हणूं येता निर्भीडपणान प्रामाणीकपणान केल्ले समीक्षेची गरज आसा आनीक ते दिकेन निर्भीडपणान आनीक प्रामाणीकपणान आनीक वेगळेच एक अँगलांतल्यान केल्ले एक समीक्षेचे एक देख म्हाका दिसता कोंकणी काव्य रूप आनी रूपका ह्या पुस्तकान तुमी दिल्लेली आसा असलींची आनीक हाजे परस बरीं आनीक चड खोलायेन आनीक चड विस्तृतपणान विचार करून बरयलें पुस्तकां तुमचे कडेन ना कोंकणी समीक्षेचे म्हळ्यार आनीकय आमी वाट पळयतात ते खातीर तुमकां चड तुमी प्रयत्न घालतले आनी ताजें फळ आमकां मेळटलें आनी तुका हांवें दुबाव ना मेळून दी अशी प्रार्थना करता आनीक तुमकां शुभाशय दिता हें पुस्तक कविता पब्लिकेशनान 2021 वर्सा उजवाडाक हाडलेलें पुस्तक अजुनूय मार्केटांत उपलब्ध आसता वाचकांनी घेवन हाजें आस्वादन घेवं येता तुमकां परत एक फावटी हे कार्यक्रमांत येवन ह्या पुस्तकाचेर आमच्या प्रेक्षकां खातीर तुमचे अणभव आमचे कडेन शेअर केल्ले खातीर तुमकां देव बरें करूं प्रेक्षकांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच तुमी म्हजी मुलाखत घेतल्या तुमकां देव बरें करूं डेल्लींत तुमी म्हज्या संगात आशिल्ल्यात हांवें थोड्यो घडयो तरी डेल्लींत करसिल्ल्यो आनी आमचो अनुभव वांटून घेतलो आनी आमचो अनुभव ग्रेस्त केलो म्हाका खुशयेची गजाल केल्या कितें म्हळ्यार ह्या बुकाचें बी हांगास पडिल्लें विश्व कोंकणी केंद्रांत आनी आज हांगासर आमी मुलाखत करून आसा देखून विश्व कोंकणी केंद्राक आनी समेस्त विक्षकांक आनी तुमकां देव बरें करूं